मनशाक कितको सोंपो नासतलें की हांवें कितें केलां चुकीचें केलां आनी फाल्यां म्हाका फाटल्या दिसासून म्हाका पनिशमेंट दितले. कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 clause 1 हांवें वाचलां. सांगलां that it will be only what was offence at the time of the commission of the act of the offence. So देखून ते प्रमाणे सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट सगळ्यांनी सांगलां that it cannot be retrospective. Procedural law can be retrospective but not substantive penal law. So हे पयलीं हांवें फावंडेशन घायलां. नंबर 2 हांवें दाखयलां की तेंचे गॅझेट आशिल्लो तो एक ऑर्डिनन्स हाडलेलो. हे सेम जनविश्वास कायद्याचो ऑर्डिनन्स हाडलो. बरयला promulgated by the governor on ordinance is always promulgated. It's just not enacted. The word is promulgated. So governor promulgate करता. So the promulgate केलतना ते बरयला he promulgated on 2nd December. गॅझेटाचेर येयला 9 तारखेर. सो हांवें तें दाखयलां. हांव जाणा तुमी बरयला 2 तारखेर डिसेंबराचे पूण गॅझेटाचेर येयला 9 तारखेर. मनशाक कितकोन पडटले ते गॅझेटाचेर येयना जाले पब्लीश जायना जाले एटलिस्ट इवन पेपराचेर घायले जाल्यार पब्लीश जाले पूण बेश्टे म्हाका खबर नासतलें सडनली 9 तारखेर तुमी गॅझेटाचेर घायले. सो 9 तारखेर सावन तो कायदो इफेक्टीव जाता. सो हांवें कितें म्हणलां आतां तूं पळय बिटवीन 2nd and 9th ते बर्च बाय रोमियो लेन उजो पेटलो आनी लोक मेले. मागीर आनीक सिलींग पासून केले भरपूर एस्टॅब्लिशमेंटाचे. आतां तेजे फॉल्ट पासून मेळ्ळे. आतां तेजेर एक्शन घेवपाक पडटलें. आतां खंयच्या कायद्यार घेतले न्यू कायदो नाशिल्लो तो ओल्ड कायदो. सो हांवें देखून म्हणलां हो कायदो फकत 9 तारखेसून स्टार्ट जावपाचो. त्यो आतां हो कायदो यूज केल्या तेजेर तो कोर्टाक वयतलो आनी तो कशो ना म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलां आतां तूं पास जातलो तूं सगळे प्रॉमीस करतलो पूण हांव जाणा कायदो कितें ते रावतले ओग्गे रावतले. मागीर तांकां समन्स येता तेन्ना ते कोर्टाक वयतले आनी नेक्स्ट डे सगळे कश्ट करून काबार जातले. म्हणलो हो कायदो ना तोय कायदो ना म्हणजे सुटले आनी गेले ते. हे तांकां हेल्प करपाक देखून हांवें आरोप घायले तेंचेर की हे तुमकां फकत हे तांकां हेल्प करपाक देखून हे कायदो अशें करून डेट पासून रॉंग घालून हाडले. मॅजिस्ट्रेरियल रिपोर्ट आसूं तो तुमी पब्लीक करचो म्हणून त्या मागलो आनी आमी विचारलें कित्याक तुमी लिपोवन दवरला. कित्याक आमकां एक भाग मेळ्ळा खंयचो ते डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन नोटीस इश्यू केल्ली एका सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक ते एक्शन घेवपाक तेचेर. तेन्ना तेणें डायरेक्टर पंचायतान पॅराग्राफ्स कॉपी करून ते रिप्रोड्यूस केल्ले. हांवें आयकलां हांवें थोडे ऑफिसर आसून आयकलां की फकत 2-3 पानां रिपोर्टाचेर तांकां धाडले फूल रिपोर्ट धाडना. कित्याक लिपयता आमकांय कळ्ळें ती कितें आहा जाल्यार सजेशन जाल्यार आमकांय कळ्ळें. देट्स नथींग अबाउट इन्वेस्टिगेशन. इट इज ब्लॅक एंड व्हायट आनी तूं एक्शन घेता ऑन दॅट बेसीस लायक युआर टर्मिनेटिंग समबडी. दॅट्स वाय आय सेड दिस इन द बिगिनिंग that I am not defending anybody, but can an action which is taken in secret, hiding documents and kona udoilo by, can it happen? Can anywhere in decent world, forget Kaido, in decent world can anybody be hanged without giving him the full document? They can't. So I don't know why the government wants to hide. They think that they will allow this to blow over. लोक आनी 2-3 म्हयन्यांनी सोंतले आनी मागीर रिपोर्ट पासून कोण मार्क्स ना. सो कोणागे नांव आहा जाल्यार लिपोवपाक सोदतात हांव नेणा. ऑर आतां कोणा एम्बेरेसमेंट जायत पूण तेंच्या सरकाराक एम्बेरेसमेंट जायत बीन तेंकां नाका. तुमी जाणात एक पाटी न्ही आमगे 2017 म्हाका दिसता इलेक्शनाक गेल्ले तेन्ना 2022 कालांगूट रस्तो तुमकुडास आहा प्रोपोजल आशिल्लो नोटिफाय करपाक हायवे म्हणून. रोकडे 1-2 दीस इलेक्शन जातरी ते पब्लीक जाले आनी ते टायमार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आशिल्लो ते बार आनी अलॉंग द हायवे घालूंक जायना म्हणून. सो तो रस्तो हायवे जालो जाल्यार फूल कालांगूट कांदोली मरपाचें कित्याक एवरीथींग वॉज अलॉंग द लेफ्ट एंड रायट ऑफ इट. सो मागीर बोबाड जालो आनी मागीर ते काडले. बट हांव कित्याक सांगता हें लिपयता कित्याक ते इफेक्ट जावपा म्हणून दाखयलें ना. सो सेम वे आतां हे हो रिपोर्ट दाखयले जाल्यार तांकां इफेक्ट जाली. सो दे वील वॉन्ट टू नाव slowly have its death and they will think that we also आमी इसोन वयतले. तुमी सोदले
चूक दिसता आमकां हिशोब नाका उलोवपाक सीएमाने एक्सप्लेनेशन दिलें न्ही कितें कोर्टान गेले एक्सप्लेनेशन हेजेरूच दिलें उपेन चोय CM न्ही आनी हे असेंब्लीन आनी पार्टी पळयला even when honorable speaker gave his comments in the beginning by saying that this cannot be asked, every time they were harping on sub judice. तुम जाणा आमी मादयेचे sub judice in Supreme Court आमी उलयले ना. There are many issues we have spoken which sub judice. We will not talk what is happening in the court. We will not talk on the court proceedings. But we are talking on matters which relate, which are important for us. And that is where the speaker himself allows these discussions. And by CM quoting Kota Nahaman, he was trying to virtually dodge out of getting out of this discussion. Sangpa, now this is sub judice indirectly. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.